म्हापसा कुचेलेचो पुराय रस्तो काबार जाला। मुख्यमंत्र्यान खड्डे मुक्त म्हटलो तरी पुराय नो रस्तो खड्ड्यांनी भरला। तातूंत पावसाचे उदक साठवल्यान येरादारी करप्यांक सरकशी करत गाडयो चलोवच्यो पडटात। खड्डे मुक्त गोयची घोषणा केन्ना पूर्णत्वाक येतली काय हे एक कुवाडेत जावन रावला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। येवकार सगळ्यांक सध्या आमी आसा कुचेले आणि आयज कुचेलच्या रस्त्यांची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार ती एकदम वायट आसा। ह्या रस्त्यांचेर आमकां इतले होणे पळोवपाक मेळटा की जी येरादारी करतात तांकां खूबच त्रास जाता। काल राती व्हडलो पावस पडलो आणि ह्या पावसान जे रस्त्यार होणे आशिल्ले ते उदकान भरला आणि ज्यो गाडयो चलयता तांकां कळना की त्या उदका पोंदा होणे आसा म्हणून। तशेंच हे रस्ते बेगीनच्या बेगीन आयज कंप्लीट जावपाची गरज आसा। नोव्हेंबर पर्यंत हे रस्ते कंप्लीट जातले अशें आश्वासन आमी आयकिल्लें, पूण नोव्हेंबर आतां सोंपपाक पावलो तरी आसतना सुद्दां हे रस्ते अजून कंप्लीट जाल्ले ना, रस्त्यांचें काम कंप्लीट जाल्लें ना। बेगीनच्या बेगीन हे रस्ते आयज कंप्लीट जावपाची गरज आहा, जेणे करून ज्यो गाडयो चलयतात, जे येरादारी करतात तांकां कसलेच त्रास जावचे ना। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आणि संगीता ओली।